बघचनो मार्काच्या बंजलांत अध्याय 8 बोल 12 अशें आमी वाचता. ही संतत कितें म्हूण कुणा मागता, हे संततीक कुणा बिलकुल मेळचे ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता म्हणटा जेजू. पळय मोगाच्या भावनान भयणो, आमचो भावार्थ जर तर तीर आसा, आमकां कुणाची अजापाची तितली गरज ना. भावार्थ जावन आसा देवाचें हें देणें. आमी पातयेता, देव आमच्या सांगाता आसा, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां कितें जाय तो दिता, आमकां खंडीत देव सण घालचो ना. पूण थोडे फावटी आमचो भावार्थ उणो जाल्लो आमकां दिसता. आयले वार एकली टिचर म्हज्या लागीं म्हणा लागली, फादर, हांव ह्या फावटी कारकळ सान लॉरेसाच्या जाग्याक वचना. जर तर हांवें थंयसर वचून बगेवन लॉरेसा मुखांत देवान म्हजेर बतल्ल्या सर बेसांव गारगांत दिसय तर म्हज्या पुताक बरी सरीक मेळाची. बरी सरीक मेळ्ळ्यार मात्र हांव थंयसर वता म्हणा लागली. पळय मोगाच्या भावन भयणो, थोडे फावटी आमी थोडी कंडिशन्स घालता. देवान म्हाका हें दिल्यार मात्र हांव हें करता. देवान म्हाका जर तर हें दिवना तर हांव देवा गारगां दिना. पूण त्या टिचरीच्या जिवितान देवान वस्तू अजापां केल्ली. वस्तू बेसांवांनी तिका बरयलें. ती टिचर जावन तिका बरें काम, गव्हर्मेंट काम आसलें, आतां पेन्शन येता. दोगां भुरगीं तिका फावो केल्लीं. बरो घरकार तिका फावो केल्लो. आनी प्रत्येक जावन ह्या भुरग्याक बरें शिकाप दिवंक कुमक देवान दिल्ली. ताणें मास्टर्स करून डॉक्टरेट तो करतलो. आनी निमाणें बरें काम ताका फावो केल्लें. आनी आतां एक बरी सरीक ती आसताली. इतलीं अजापां, इतलीं बेसांवांनी देवान तिका बरल्यार ती देवाक कंडिशन घालता, तुवें बरें केल्यार मात्र हांव कारकळ सान लॉरेसाच्या जाग्याक येता. पळय मोगाच्या भावन भयणो, थोडे फावटी देवान आमच्या जिणेंत केल्लीं अजापां ह्या आशिर्वादां आमी नियाळना. जर तर देवान आमचेर वतिल्ल्या सरबेसांवांक आमी जर तर ऋणी जावन आसा, देवा गारगां दिता जाल्यार देव खंडीत जावन आनीकय बेसांवांनी आमकां भरता. त्याच पासून आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, जेजून थंयसर वस्तू अजापां केल्लीं. 1000 लोकांक ताणें भरयलें, पिडेस्तांक गूण केल्लें. आनी सबार लोक कश्टांनी ताच्या थंय आयिल्ल्या वेळार ताच्या कश्टांक ताणें स्पंदन केल्लें आनी बरें केलें. पूण फरिसेव आज परतून आमकां जेजू एक कोणा करून दाखोवन दी, जाल्यार मात्र आमी ताचेर पातयेता म्हणटात. पळय मोगाच्या भावन भयणो, आमी तशें करचें सुमारें. थोडे फावटी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत अशेंच घडटा. म्हाका उडासाक येता, जें कुटुंब आशिल्लें त्या कुटुंबांत 8 जाणां भुरगीं, 6 जाणां चेडवां भुरगीं आनी 2 जाण पूत तांकां आसले. कुटुंबाच्या सर भुरग्यांनी हाताक हात दिवन म्हणल्या बरी ती तांकां जिणेंत मुखार येवंक कुमक केल्ली. क्रिस्तीचें कुटुंब तें जावन आसलें. प्रत्येक जावन व्हडल्या भयणींनी परगांव वचून घरा मस्त कुमक केल्ली. आनी ह्या वरवीं सगळ्यांकी बरें शिकप मेळिल्लें. तांचो जागोय तांणी अभिवृद्धी केल्लो. सुमार 2000 माडयो तांच्या जाग्यार तांणी घाल्ल्यो. आनी आतां सुमार 20-25 वर्सां उपरांत
त्या कुटुंबांत आतां शांती समाधान ना. कित्याक निमाणो एकलो भाव घरा आशिल्लो, घर सांबाळटालो, आवय बापायक पळयतालो आनी त्या पासत हेरां भुरग्यांनी मस्त कुमक केल्ली. पूण आज हो निमाणो पूत म्हणटा तुमी कांयच करूना, तुमकां आमच्या ह्या घरच्या जाग्यांत वांटोना, तुमकां कांयच मेळचें ना. न्हय आसता तांकां ताणें मस्त दुखयलें, तांकां मस्त वायट संगती ताणें सांगले, गाळयो दिल्यो आनी ह्या वरवीं मस्त बेजाराय त्या व्हडल्या भाव भयणीक मस्त जाली. आनी त्या पासत ती जाग्या खातीर झगडना आसात आनी त्या कुटुंबांत आतां शांती समाधान ना. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, भाव भयणींनी एकामेकाक केल्लें बरेंपण वळखलें तर प्रत्येक जावन कश्टाच्या काळार ताणें दिल्लो उपकार आठयल्लो तर आज ह्या कुटुंबांत अशें जावंक साध्य ना. सबार फावटी आमच्या जिणेंत आमकां अशेंच करता, आमी सबारांक कुमक करता, कितली कुमक केल्यारय तांचे थंय उपकारी भावन आमकां पळोवंक मेळना. पूण आज जेजू म्हणटा, केदळां आमी देव आमच्या संगत आसा म्हूण आमी मानून घेता. कितेंय बरेंपण आमच्या कुटुंबांत जालां जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं जालां आनी त्या पासत देवाक हांव सदां काळ ऋणी जावन आसा. कितेंय बरेंपण आमचें थंय जालां जाल्यार हेरांच्या कश्टा वरवीं, हेरांनी आमकां बरें केल्ल्या वरवीं जालां. असलो उपकारी मनोभाव आमचे थंय आसल्यार थंयसर आजाबस करता. जर तर त्या कुटुंबांत त्या निमाण्या भावान हेरान केल्लें बरेंपण नियाळ तांकां मान गौरव दिल्लो जाल्यार कोणीय थंयसर आस्तीच्या वांट्या खातीर झगडटी नात. ना समाधान त्या कुटुंबांत खंडीत जावन येनाशिल्लें. आतां ह्या कुटुंबांत ना समाधान आसा कित्याक म्हळ्यार देवाक तीं आर्गां दिनात, देवाचें आजारपण तीं वळखनात आनी एकामेका उपकारी मनोभावान तीं पळयनात. केदळां आमी उपकारी मनोभावान पळयता, केदळां देवाक आमी आर्गां दिता, थंयसर आजापास करता. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, तर आमच्या घरांनी पयल्यान पयलें देवाक आमी आर्गां दिवया. ताणें आमचे भितरल्या सर बेसांव बसत, आशिर्वादां बसत एकामेकाकी आमी आर्गां दिवया, उपकारी मन दाखया. तर आमच्या कुटुंबांनी मस्त आजापां घडटली, शांती समाधान जेजून हाडिल्लें आमचें जातलें. तर आयच्या ह्या बेगी दिसता तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. देव तुमकां सर आशिर्वादांनी भरोनी, तुमचें थंय उपकारी मन आनी उपकारी काळीज रास करूं दी. सदांच तुमी खुशाली मनाची जावंक तागेली कृपा जेजू पाव करूं दी. देवाची कृपा आनी संतोश तुमच्या जिवितांत सदांच रास करूं दी म्हूण मागतां. आमेन.